वेलकम बॅक टू माय व्लॉग. सगळी कशी आहे तुम्ही? आता जाऊन उठला आणि आता आय एम डुईंग सम ब्रेकफास्ट. सो आता नुसतं माझा यायचो ब्रेकफास्ट भाजी आणि चपाती आता तुमकां मागीर मेवता. सी यू. हॅलो गायज, आयज न्हू आता भोजी केलेली, कांदा भोजी. सो पळय आतां खाता हांव. काबां जावपा येयली. एक्चुली केलेली हांवें बाबा खाता काय पळोवपाक, पूण ताणें एकूच खाल्ला आनी मागीर भायर मारलें. सो आतां हांव खाता. जालाय बरी. हॅलो गायज, सो न्हू हांव आतां पंचायतीन वता मातशें, बिकॉज म्हाका न्हू स्ट्रीट लायट्स फोकस हाडपा जाय फ्रॉम पंचायत. सो आतां हांव थिंगा वयता आनी मागीर तुमकां मेवता. सो सी यू. हॅलो फ्रेंड्स, सो न्हू आतां घरा येयला हांव. पंचायतीन गेल्लें, सांगलें तुमकां लायट हाडपाक गेल्लें म्हणून. सो आतांच हांव येयलां घरा आनी आतां हांव म्हजें फेवरेट टँग पियेता. न्हू दिवालीचो एक दिसा पयलीं नारकासूर कोत्ताय न्हू, के गोंयभर नारकासूर आसताय. सो हांव चिंततालें टू टेक बाबा एन गो, आनी गाडयेन वचपाचें न्हू बिकॉज गाडयेन सगळी ट्रॅफीक मेवता. सो वयता जाल्यार बायकान वचपा जाय, बट इट इज इन द इवनींग. सो पळयता हांव, आय वॉन्ट टू शो बाबा वॉट इज नारकासूर, कितले व्हडले आनी कितले आमचे हिंदू भाव काय बरे भाशेन नारकासूर करता, आनी सो मच क्रिएटिविटी एंड कितले बेस्ट दिसता ते पळोवपाक, लायक रातचे. आनी कितले ह्यूज आसता, कितले तांकां काम करचें पडटा तें करपाक न्हू. जायत्या दिसांची तेंची मेहनत आसता तितून. हांव चिंतालें लायक वचपाक. पळयता हांव मामा कडेन फोन मारून सादता पयलें ती येता काय म्हणून. इफ ती येता म्हणटा जाल्यार मागीर बाबाक घेवन आमी वयतलीं पळोवपाक नारकासूर. सो तुमकां हांव मागीर मेवता. ओके, सी यू. हॅलो गायज, सो आमी न्हू आतां तयार जालाय टू गो फॉर नारकासूर. नारकासूर पळोवपाक वयताय आमी आतां. सो भायल्यान पावस झोडटा मातसो बारीक, ताका लागून बायकान वचनाय. बट झिव्स तुतू इज कमींग एंड तिया इज कमींग. ओके, टू बी तिया. सो आमी आतां कारान वयताय. सो तुमकां हांव थिंगा वता. सी यू. पेट्रोल फुल. Nice, no? Big sea. Here, see here. See here. Narkasur. Look. उलटा आता. Look here. Okay. Nangkal ka so. So
डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन। अरे दीवानो मुझे पहचानो कहाँ से आया गाईज आम्ही आता झोपा गेला आहे इन पोई अँड को. इट्स अ ब्युटिफुल रेस्टॉरंट. opa tamu kami ada dulu lo. कॉटन कैंडी Time to end the vlog. So now I'm in next vlog. Until bye.